कित्याक देवा कडेन तेणी कितें केल्लें आनी खंय महालक्ष्मीच्या देवळान उबो रावन कसो हांसतालो आनी देवाची फकाणां मारतालो हें सगळ्यांनी पयलें. आतां मायकलान जेन्ना आमकां चॅलेंज केला ती दीस आमी वचोन ताका दाखयला आनी आतां आमी बायट पळयताले तेजी. तो म्हणटा की प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसतली म्हणटा, कमदात प्रॉपर्टीन दाखय म्हणून. जर एकटो मनीस लोकांचे आपल्या वोटरांचे आनी मेन म्हटल्यार नीज गोंयकारांचे प्रायवेट प्रॉपर्टी जर राखपाक शकना, आराडी असली बस्ती, तो बस्ती ना म्हणटा न्हू, आराडी असली बस्ती. सेकंड थिंग ओड्डा, कांदोळे बस्ती, पर्रा बस्ती, आरपोरा बस्ती, हे इतले बस्तीज तेणे आपल्या कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन करून दवरला. हितून कमदादूय लँड आसा, प्रायवेटूय लँड आसा. मायकलाचे सगळे डॉक्युमेंट्स एकदां ही एसेंब्ली जावनी, एसेंब्ली जाल्या उपरांत आमी मायकलान जो गोलमाल केल्लो आसा, जे आपल्या लोकांक गोंयकारांक भायर मारून मायग्रंटांक कशें तेणी गोंयकारांच्या जमनीचेर घरां बांदपाक दवरला, तांकां सपोर्ट केला इतलीं वर्सां, कशी तांकां वोटींग कार्डां दिला, हे सगळें आमी दाखयतले. आनी मायकल जर म्हणटा की कमदाद लँडान एकूय आपले बस्ती ना जाल्यार इलिगेटली जावंक ना, जाल्यार मायकलान ते प्रूव करचें. मायकल सरकारान आसा, मायकलान कमदाद रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन, बाबुशा कडेन तेणी मागचे क्लीन रिपोर्ट मागचो, कलंगूटच्या, कांदोळेच्या, पर्राच्या कमदादाचो, आरपोराच्या कमदादाचो क्लीन रिपोर्ट दाखोवपाचो. तो रिपोर्ट तेणी एसेंब्लीन टेबल करपाचो. आमची चॅलेंज तेका. तो सरकारान गेला न्हू आतां डेव्हलपमेंटाक लागून, बऱ्या कामाक लागून, जाल्यार तेणी दाखोवची की आपली कमदाद क्लीन आहा म्हणून. आमी मायकलाचे वीथ डॉक्युमेंट, वीथ प्रूफ आनी जे गोंयकारांचेर अन्याय जाला तांकां घेवन आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले. आमच्या स्मार्ट टीव्हीचेर ऑफिसांतले आमी तांकां दाखयतले की कशें जमनी चल्ला, कशें कोर्टान केसी चालू आसा, कशें पंचायत तांकां रडयता, कितले वर्सां एक एक केस पेंडींग आसा आनी कितल्या मायग्रंटांनी घरां बांदले, कशी लायट घेता, कशें चोरतात, हे सगळें आमी लोकां फुड्यान ऑलरेडी दवरलेलें आसा. इन डिटेल आमी स्मार्ट टीव्हीचेर सगळ्या लोकां फुड्यान दवरले. तेन्ना मायकलाकूय आमी सांगता की ती प्रेस कॉन्फरन्स आमी लायव्ह करतले. आमी तुमकां हेंय सांगता की ती आमी इन एडवान्स आउट करतले, तुजो डेट एंड टायम, सो दॅट मायकलाकूय हांवें मायकल सांगता तेजो नंबर म्हाजे कडेन, मायकलाचो नांव असल्या मनशांचो नंबर हांव म्हाज्या मोबायलार दवरिना. कोणाच्या थ्रू तरी हांव मायकलाक धाडटा, नाल्यार प्रेस मिडियाकूय मागता तुमच्या कडेन धाडटा, मातशें मायकलाक तुमी धाडचो तो, आनी त्या दिसा ताका आपली प्रेस कॉन्फरन्स आनी कितें एक्सपोज आहा पळय तें पळोवनी. मनोज बाबा, एक आयज एक आमदारान जे लंडनाक रावता नाल्यार भायर खंय रावता गोंयकार, तांकां जे इलिगल जो स्लम्साचो इश्यू आशिल्लो थंय कनेक्ट केले. हे एवरी टायम जाता. जशें आमचे गोंयकार, आमी आरजी जेन्ना मायग्रंटांचो इश्यू घेता तेन्ना आमचे गोंयकार जे बाबडे भायर वचून लिगली रावतात, लिगली काम करतात, लिगली जोडटात, तेंचेर बोटां दवरतात, तांकां नांवां दवरतात, लंडनकार, मागीर दुबयकार आनी हे कार ते कार सगळे, तेन्ना ते गोंयकार म्हणून विचारता. पूण जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना तेंच्याच फॅमिली कडेन हांगा भीक मागपाक, मतांची भीक मागपाक वयतात. मागीर तांकां लंडनाक तांकां फोन मारतात आनी सांगता आमकां मतां घालपाक लाय म्हणून. सगळे कोण भायर आसा, स्पेशली जे MLAन हें म्हटलां तेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, तेच्या गांवांत आयज कितले लोक लंडनाक आसा तेंच्यांनी नोट करचे की आयज तुमकां कोणा वांगडा कंपेर करता तो आमदार तुमचो. आनी अशे खुबशे आमदार आहा जे तुमकां एवरी टायम इलिगल मायग्रंट वांगडा कंपेर करता आनी कंपेरिजन कितले सारकें आसा आनी रॉंग आसा हें तुमी तकलेन घालपाक. मनोज, आनी एक गजाल, काल मयेचे कितें तरी विशय जालो तो आरजीचे कितें एक्झॅक्ट 15 दीस पळय, हितून कितें जाल्लें की लास्ट टायम जो आरजीचो मेंबर आसलो श्री कृष्णा परब, तेका CEC मेंबरान डिसिजन घेवन आफ्टर सिरीज ऑफ मिटींग, 2 मिटिंगे ते टिमी वांगडा जाल्या उपरांत, CECचे 2 मिटिंगे जाल्या उपरांत, साऊथ गोवा नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटीचे मिटींग जाल्या उपरांत ताका टर्मिनेट केल्लो. सो थोडे भुरगे आसा ते इमोशनली कनेक्ट असतात. जशें तुमी जाणा रेव्होल्युशनरी गोवन्स इज ऑल अबाउट इमोशन. सो हांगा ते भुरगे तेच्या वांगडा इमोशनली थोडे कनेक्ट आसा. सो तांकां दिसता की तेजें जें टर्मिनेशन आसा तें रॉंग आसा म्हणून. आनी तेंच्यांनी आतां आमकां 15 दिसाचो टायम मागला मेळपाक तांकां आनी डिस्कस करपाक. हें सांगपाक सोदता ऑलरेडी आमी डिस्कस केल्लें आहा. पूण आमी हेंय सांगता की हे जे भुरगे आसा आमचे रेव्होल्युशनरी, जेंच्यांनी आयज आरजीक लागून नाल्यार गोंयाक लागून जो सॅक्रिफायस केल्लो आसा तो सगळो सॅक्रिफायस आमकां खबर आसा कितलो केला, कितें केला. सो सगळ्या भुरग्यांक आमी ते रिस्पेक्ट करता आनी तांकां शुअर आमच्या सायडींच्यान जे मेळपाक जाय ना डिस्कशन करपाक जाय. आमची आतां CEC मिटींग जातली, CEC मिटींगेक डिस्कस करून फुडलो कितें स्टेप आहा पळय तो आमी घेतले. मनोज, टायगर रिजर्व तुझे व्हॉट इज युअर सेल? टायगर रिजर्व
तुम्ही पहिला हायकोर्टाची जी ऑर्डर आसा भितर 2 गजाली आसा टायगर रिजर्व करपाचे म्हणून 3 म्हयन्यान आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट जी गजाल आहा ती म्हटल्यार जे पेंडींग केसीस ट्रायबलाचे आसा नाजाल्यार जे फॉरेस्ट डिवेलर्स आसा तेंचे पेंडींग केसीस आहा ते 1 वर्सा भितर सुटावो करचो म्हणून आतांच जशें विरेशान काल उलयलें की 9,000 ऑलमोस्ट 8,900 केसीस जे आसा पळय ते पेंडींग आसा सध्या कोर्टान फॉरेस्ट रायटाचे. सो जेन्ना फॉरेस्ट रायटाचे इतले केसीस पेंडींग आहा ते सरकारान हेचेर विचार करपाक जाय. आमकां फॉरेस्टूय जाय, आमकां टायगरूय जाय आनी आमकां आमचे गोंयकार जे थंयसर कितलीं वर्सां थंय स्थापन जाल्ले आसा, थंय रावता रहिवासी आसा ते आसा. सो हे सगळे जे एक कंपोजीट प्लॅन करून सरकारान हेचेर विचार करपाक जाय आनी दोगांचेर जस्टीस करपाक जाय. थंयचे जे वाघ आसा, फॉरेस्ट आसा आनी लोकां हेंचेर तेंचेर जस्टीस करपाक जाय. टायगर रिजर्व धांवपाक जाय. टायगर रिजर्व हे आसा पळय हे 2 गजाली आसा. जर टायगर रिजर्व सरकार जेन्ना करता जाल्यार तो लोकांचेरूय अन्याय जावपाक जायना आनी लोकांक लागून टायगरांचेरूय अन्याय जावपाक जाय. सो जर हे हँड इन हँड वयता जाल्यार तेका व्हॅल्यू आसा. फाल्यां एक टॅक्स सांबाळून दुसरें एक जर सरकार भायर मारताय जावपाक जाय. तेका लागून म्हटलें की सरकारान कॉम्पोजीट प्लॅन करपाक जाय, रानूय राखपाक जाय, टायगरांनूय राखपाक जाय आनी